गोंय राज्यात सध्या रस्ते अपघात खूप वाडल्यात. ह्या रस्ते अपघातान जायत्या जाणांक मरण येयला जाल्यार जायते जाण जखमी जाल्लेले आसा. जेन्ना हे रस्ते अपघात घडटा तेन्ना ह्या अपघातान सांपडपी व्यक्ती आसता त्याच्या वांगडा त्याचे कुटुंब हेकाय तेची झळ पावता आनी तेन्ना कितें करप हें लक्षांत येना. त्या खातीर गोंय सरकारान एक स्कीम काडल्या. ती स्कीम कसली जाल्यार गोवा स्टेट कंपेन्सेशन फॉर एक्सिडंट विक्टीम ही स्कीम. ह्या स्किमी बद्दल म्हायती दिवपाक आयज हांव तुमच्या मुखार येयला. नमस्कार, हांव विनायक सामंत. तर ही स्कीम जी आसा गोवा स्टेट कंपेन्सेशन फॉर रोड विक्टीम, ह्या स्किमीक अंडर जर एखाद्या अपघातान एखादी व्यक्तीक मरण येयलें जाल्यार त्याच्या घरच्यांक 2 लाख रुपया पर्यंतचे कंपेन्सेशन मेळटा. जर एखाद्या व्यक्तीक परमनंटली अपंगत्व येयलें किंवा तो दिव्यांग जालो जाल्यार त्याच्या फॅमिलीक 1.5 लाख रुपया मेळटा. जर एखादी व्यक्ती अपघातान कमी इंजर्ड जालेली आसा जाल्यार ताका 50,000 पर्यंत कंपेन्सेशन गावता. आता ह्या स्किमीक अप्लाय कशें करप, तर ह्या स्किमीक तुम्ही अप्लाय करू शकता ते म्हटल्यार www.goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर वचून तुम्ही ह्या स्किमीक अप्लाय करू शकतात. बरें, ह्या स्किमीक अप्लाय जर करतले जाल्यार ताका कंडिशन्स आसात. ते कंडिशन्स खंयची जाल्यार जर अपघात जो आसा हो गोंयांत घडलेलो आसपाक जाय. गोंयाच्या हद्दीन गोवा बॉर्डरी भितून किंवा गोंया राज्यान हो अपघात घडलेलो आसपाक जाय. बरें, हे स्कीम ताकाच गावतली जेची इयरली इन्कम जी आसा, जेची फॅमिली इयरली इन्कम जी आसा ती 10 लाखां सकयल आसा. तांकांच ही जी स्कीम आसा ही फावो जातली. तांकां ह्यो ज्यो स्किमीच्या अंडर जे बेनिफिट्स आसा ते गावतले. ह्या स्किमीची म्हायती खूब जाणांक ना, त्या कारणान ही स्कीम जी आसा ह्याचो उपयोग करपाक, उपभोग घेवपाक जनतेक मेळना. आमी ह्या स्किमीच्या अंडर कितले जाणांक बेनिफीट मेळ्ळो त्याचो 14 वर्सांचो डेटा काडलो. आता तो 14 वर्सांचो डेटा कितें आसा तो पळोवयात. 2011 आनी 12 ह्या सालान सगळ्यांत पयलीं 3 जाणांनी ह्या स्किमीची बेनिफीट घेतली. जवळपास 6,30,000 रुपया ह्या स्किमी अंडर ह्या 3 जाणांक फावो जाले. 2012 आनी 13 ह्या वर्सा 4 जाणांनी ह्या योजनेचो लाभ घेतलेलो आसा आनी तांकां जवळपास 8 लाख रुपया सरकारा कडसून मेळ्ळेले आसा. 2013-14 आनी 2014-15 ह्या दोनूय वर्सां कोणेनूच ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवंक ना. 2015-16 ह्या वर्सा 9 जाणांनी ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेतलो. तांकां जवळपास 18 लाख रुपया सरकारान दिले. 2016-17 ह्या वर्सा 31 जाणांनी ह्या स्किमीचो आस्पाव घेतलो. ताका जवळपास 54 लाख रुपया सरकारा कडसून दिले गेले. 2017-18 ह्या सालान 36 लोकांनी ह्या योजनेचो उपयोग घेतलो आनी तांकां जवळपास 59,50,000 इतली किंमत जी आसा ती सरकारा कडसून फावो जाली. 2018-19 ह्या वर्सा 23 जाणांनी हाचो लाभ घेतलेलो आसा. तांकां 45,50,000 रक्कम सरकारान दिली. 2019-20 ह्या काळान 22 लोकांनी हाचो आस्पाव घेतलेलो आसा. भितून 44 लाख रुपया सरकारा कडसून दिले गेले. 2020-21 सालान 45 लोकांनी हाचो उपयोग घेतलो आनी 90 लाख रुपया सरकारा कडसून देण्यात येले. 2021-22 ह्या वर्सा 34 जाणांनी ह्या योजनेचो लाभ घेतलेलो आसा आनी 68 लाख रुपया सरकारा कडसून ह्या योजने मार्फत दिले गेलेले आसा. 2022-23 जर आमी पळयलें जाल्यार 32 लोकांनी ह्या योजनेचो लाभ घेतलेलो आसा आनी 64 लाख रुपया योजने मार्फत सरकारान दिले गेले. 2023-24 हांगासर सगळ्यांत चड 87 लोकांनी ह्या योजनेचो लाभ घेतलो. भितून जवळपास 1,70,60,000 रुपया सरकारा कडसून दिले गेले. 2024-25 फेब्रुवारी पर्यंतचो डेटा जो आसा तितून 56 जाणांनी ह्या योजनेचो लाभ घेतलेलो आसा आनी जवळपास 1,06,60,000 रुपया जे आसा ते सरकारा कडसून दिले गेलेले आसा. तर ही 14 वर्साची जेन्ना आमी डेटा पळयता जाल्यार ह्या 14 वर्साच्या डेटांसून एकूण 7,44,50,000 रुपया हे सरकारान फावो केलेले आसा आनी जवळपास 300च्या वयर लोकांनी हेचो बेनिफीट जो आसा हो घेतलेलो आमकां दिश्टी पडटा. हे सांगता आसतना एक गजाल हांव नमूद करतलो हांगासर, ती म्हटल्यार रस्ते अपघात जे आसा ते कमी जावपाक जाय.
ही स्कीम जी आसा ती रस्ते अपघातान मरण पावल्ल्या मनशांक किंवा जखमी जाल्ल्या मनशांक आसा तर ही जी योजना जी आसा ती योजनेचो लाभ कितल्या जाणांनी घेतलो हे म्हत्वाचें ना जाल्यार हेतूनसून एक लक्षात घेवपाक जाय की रस्ते अपघाताचें प्रमाण दिसान दीस वाडटा. जशी ही योजना लोकांच्या भलायके खातीर सरकारान केल्ली आसा तितकीच लोकांची जबाबदारी आसा की गाडी चलयतना टू व्हिलर आसतली किंवा फोर व्हिलर त्यांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा. कारण अपघात जावन अशा योजनेचो लाभ घेवच्या परस आपले जीवन आनी आपलें आयुश्य सुखान जगचें हें म्हत्वाचें आसता. तेन्ना तुमी टू व्हिलर किंवा फोर व्हिलर चलयतना जतनाय घेवची आनी आपल्या सोबत दुसऱ्यांची काळजी घेवपी. हो असलो स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक TV खातीर. असेच स्पेशल रिपोर्ट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV.